नमस्कार. पोया अपडेट खबरो. माध्यम धोरणाचेर कोफुसाव दिगंबर कामत म्हणटा फरक ना. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा काँग्रेसीचे धोरणाक जुळना. राणे स्पष्ट उलयना. सुभाष वेलिंगकाराक भाजपाचे पटना. आदल्या सरकाराच्या माध्यम धोरणाचो मायभास कोंकणीक फटको. फक्त 1.82% भुरगीं शिकतात कोंकणीन. मराठी इंग्लिशी फुडें कोंकणी साप्प मायनॉरिटी. 18 ते 19 वर्सांच्या मतदारांच्या नोंदणीत गोयची सरासरी 60% वाडोवपा खातीर यत्न करचे. राज्यपालान राष्ट्रीय मतदान दिसा मारलो उलो. आयटी क्षेत्रातल्यो नोकऱ्यो तिगून उरच्यो नात. फुडाराक नोकऱ्यो आसच्यो ना. पर्यावरण तज्ञ माधव गाडगिळाचे म्हणणे. गोवा परिवर्तन मंचाची स्थापना. एथलेटिक्स आणि जुडोंत गोंय भारत पंगडाक 6 भांगरा पदकां. गोंय भारताक वट्ट 19 भांगरा पदकां. गोंयच्या काजल वेरेकाराक शॉटपुटान रुपया. डेझरे परेराक काश्य. आणि सुभाषा वांगडा केस्तांव जाले ना. वावड्यो उठोवपी मनीस म्हणल्यार निळकंठ. आपली तिकेट वाटावपाक ताणें विष्णूक काडलो कुशीक. किरण कांदोळकाराचो सनसनाटी आरोप. खबरो विस्तारान. पर्रीकार सरकाराचे शिक्षण माध्यम धोरणाचेर सध्या काँग्रेसीतूच कोफुसांव दिसता. आदलो मुख्यमंत्री आणि आमदार दिगंबर कामत म्हणटा हे आपणे केल्ले तेच, वेगळे कांयच ना. काँग्रेसीचोच प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा धोरण समाजात जातीय फूट घालपाचे. काँग्रेसीन असले धोरण करूं ना. विरोधी पक्ष फुडारी राणे स्पष्ट कांयच उलयना. फक्त विधानसभेत चर्चा जावंक जाय आशिल्ली इतलेच म्हणटा. आरएसएसाचे गोंयचो फुडारी आनी शिक्षणीक जाणकार सुभाष वेलिंगकाराकूय भाजपाचे धोरण मानवल्ले ना. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान नवे माध्यम धोरण जाहीर करतना 3 वर्सां फाटीं आपणे जाहीर केल्ल्या धोरणाची कॉपी मारल्या असो दावो आदलो मुख्यमंत्री आनी मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन केला. MOI पॉलिसी जी पळय डिक्लेअर केल्ली आसा ती पॉलिसी जर पळयली जाल्यार आमच्या सरकारान त्या वेळार जो निर्णय घेतिलो जवळ जवळ त्याच धर्तीचेर ही पॉलिसी आसा. तातूंत व्हडलें कितें बदल आसा अशें म्हाका दिसना. आमी तेन्ना पॉलिसी डिसिजन घेतिल्लें सगळे विचार करून तेन्ना पॉलिसी डिसिजन घेतिल्लें. आमी तें इम्प्लिमेंट करपाक शकलो ना कारण तेन्ना तें चॅलेंज केलें गेलें कोर्टांत. इंटरिम स्टे मेळ्ळो ताका. पूण पक्षाच्या मॅनिफेस्टो भितर आमी तेन्ना घाल्लें की आमी सत्तेर आयले जाल्यार तें इम्प्लिमेंट करतले म्हणून. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष जॉन फर्नांडिसाक आमदार कामतीचे हे म्हणणे मान्य ना. पण आमी काल पळयलां हे आमचें धरण न्हय. आमी अशें मागून आमी मागलेलें सगळ्यांक दिवचें म्हणून. विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणेचे मत वेगळेच आसा. पयलींच जशें तेंच्यांनी दिल्लें म्हणजे हेचेर एक चर्चा जावंक जाय आसली आनी वेगवेगळे जे विचार आसात ते आयकून घेवंक जाय सरकारान. चर्चा खंय एसेंब्लीन. गोयचे आरएसएस मुखेली आनी शिक्षण जाणकार सुभाष वेलिंगकार म्हणटात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान जाहीर केल्ल्या माध्यम धोरणाचेर हांव मातूय समाधानी ना. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची बसका घेवन आमची भूमिका स्पश्ट करतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी रिपोर्टर समीर भट. दिगंबर कामतीच्या सरकारान नवे माध्यम भास धोरण जाहीर केले उपरांत फक्त 1.82% भुरगेच कोंकणीन शिकताले हे सरकाराचे आंकडेच सांगतात. त्या उपरांत डायसेशन आणि आर्च डायसेशनची 139 स्कुलां इंग्लीश जाली. ह्या धोरणाचो खरो फटको बसला तो मायभास कोंकणीक. सरकाराच्या फुडाकारान 15 नवी कोंकणी स्कुलां फाटल्या 1.5 वर्सांत सुरू जाली खरी. मात ह्या स्कुलांतल्या भुरग्यांचो आंकडो मराठी आनी इंग्लीश स्कुलांतल्या भुरग्यां परस साप्प उणो. पळयात रिपोर्ट. माध्यम धोरण थारायनासतना गोंय सरकारान जो नोट तयार केला तातूंत दिल्ल्या आंकड्यावेल्यान धपको दिवपी कांय गजाली उक्ताडार आयल्यात. आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आनी आतांचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान मायभास कोंकणीचो फायदो करचे परस चड लुकसाणच केला ही गजाल हे आंकडे दाखयतात. वर्स 2011-12 विद्यार्थी कोंकणीन 1627, मराठी 35,000, इंग्लीश 51,625, हेर 3,223. गोंयांतल्या अल्पसंख्यांक शाळांनी कोंकणी माध्यम बदलून इंग्लीश केल्ल्यान
इंग्लिशीन शिकपी विद्यार्थ्यांचो आंकडो वाडलो. कोंकणीन शिकपी विद्यार्थ्यांचें प्रमाण 2% परस चड ना. अजापाची गजाल म्हणल्यार कन्नड आनी उर्दू भाशेंतल्यान प्राथमीक शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांचो आंकडो कोंकणी परस चड आसा. वर्स 2011-12 शाळा कोंकणी 58, मराठी 902, इंग्लीश 274, हेर 49. मायभाशेंतल्यान मुळावें शिक्षण घेवपाक आमच्या सरकारान आदार केला असो दावो भाजप सरकार करता. मात फाटल्या 1.5 वर्सांत 15 परस चड कोंकणी शाळा गोंयांत चालू जावंक ना. कोंकणी शाळांचो आंकडो हेर भाशांतल्या शाळां परस चड आसूनय विद्यार्थ्यांची संख्या मात उणी आसा. कोंकणी आनी उर्दू शाळांची तुळा कोंकणी 1712, उर्दू 1510. कोंकणी आनी कन्नड स्कुलांची तुळा कोंकणी 1712, कन्नड 1501. कोंकणींतल्या 58 शाळांनी आनीक 15 शाळांची भर घातली तरी हो आंकडो इंग्लीश आनी मराठी शाळांक लागीं पावना. इंग्लीश आनी मराठीच्या तुळेंत कोंकणी विद्यार्थ्यांचो आंकडो सामकोच कमी आसा. शिक्षण खात्यांतल्या ह्या राजकारणान मायभास कोंकणीचो बळी घेतला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. 18 ते 19 वर्सांच्या मतदारांच्या नोंदणीत गोंयची सरासरी 60% आसा जाल्यार भारताची एव्हरेज 40% अशें राज्यपालान सांगलें. पूण ही टक्केवारी वाडोवपा खातीर यत्न करपाक जाय अशें राज्यपालान चवथ्या मतदार दिसा सांगलें. जात आनी धर्मा परस मुद्द्यां खातीर मतदान करपा खातीर जाणट्यां मदीं तरणाट्यांनी जागृताय करची अशें राज्य वेंचणूक आयुक्तान सांगलें. शेनवारा गोंयांत चवथो राष्ट्रीय मतदार दीस मनयलो. कार्यावळीक नव्या मतदारांक वेंचणूक कार्डां दिली. गोंयच्या मतदारांनी देशा खातीर मतदान करतना मनात कसलोच भंय दवरिनासतना चिंतून मतदान करचें असो संदेश राज्यपालान दिलो. Electorate participates in the electoral process freely and fearlessly. Your vote is your future and the future of our great country. I feel that the National Voters' Day is not just an occasion for the voters to take a pledge, but also for the Commission to resolve to make voters' participation more friendlier and attractive. You are also aware that the Election Commission has introduced a new initiative known as None of the Above button in the ballot, wherein you have the liberty to express your displeasure against the contesting candidates. Scenario which every year unfolds, whereby not only money, not only liquor, but the caste comes out as a winner. You as children can guide your parents. You as children can light the way. You as new voters can be steadfast that you will not go for short-term gains. देवेंद्र गावकार आणि महेश गाडी प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.